देव मंदिर आनी देवाची सभा। भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां आमचेच पवित्र सभेचेर, आमच्या जिविताचेर आनी आमी ज्यो वेगवेगळ्यो वेवस्था घडोवन हाडलेल्यो आसात तांचेर नदर मारपाक आमकां एक आदार करता। देव मंदिरान जेजू भितर सरलो आनी जें कितें वायट चलतालें तें सगळें बंद केलें। धंदो जो चालू आसलो तो बंद केलो। थंयसर जे कोण त्या देव मंदिराक फावो तो मान दिनासले तांकां भितर भायर सरूंक पासून ताणें दिवंक ना। आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा ह्या पुर्वजांची खबर। आनी हे दोन भाशेचे पुर्वजांची खबर केल्या। एक भाशेचे पुर्वज तांणी व्हडलेशें कांय करूंकूच ना, कोणाक तांची खबर ना। ते येयले, जाले, जियेले, मेले, गेले, कांयच करून शें दवरूंक ना। वो तांणी केल्लें अशें कितें उगडासा करपा सारकें कांयच उरोंक ना। जाल्यार दुसरेय तरेचे पुर्वज आसात जांणी बरें केलें, जांणी आपल्यो याददिस्ती दवरल्यो, तांचो आजून पासून लोक उगडास करता। ते हें बरें जिवीत जियेले। भाव भयणीनो, पवित्र सभा म्हणल्यार आमी, वी आर द चर्च अशें आमी म्हणटा। पवित्र सभा म्हणटा आनी वी आर द चर्च आमी म्हणटा तेन्ना कोण ते? दुबाविरीत हे आमचे पवित्र सभेन हायरार्की म्हणलेली आसा। आमचो पाप साहेब आहा, बिस्प साहेब आहा, मागीर आमचे माखलेले यादनीक आसात, गृहस्थी लोक आसा, आनी आमी सगळीं मेळून एक पवित्र सभा घडटा, वन चर्च। आनी ही पवित्र सभा एक हातयार सगळे तरेच्या लोकांक ते भितर घेवंक, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून म्हणलां, म्हजें घर सगळ्या लोकांक मागण्याचें घर जातलें। सगळ्यांक येवंक, भितर सरूंक आनी देवाशी पावूंक तें एक हातयार जातलें। तर आयज आमची पवित्र सभा हो जागो घेता। तर हे पवित्र सभेन जे सभा आसा म्हणजे सगळे वडील आनीक मागीर लोक, हे सगळ्यांची पवित्र सभा घडटा। आनी ही पवित्र सभा आयज कसली गोवायकी दिता तें हे आख्खे सभेचेर दल्ललें आसा। फकत पाद्री करतात तेंच न्हय आनी फकत लोक करतात तेंच न्हय, माखलोले यादनीक माखलोले आसात तेच न्हय आनी माखलोले नात तांणीच केलां ताचेर पवित्र सभा धरूंक ना। पूण आमी सगळीं बाराबर मेळून ही पवित्र सभा घडोवन हाडटा। आनी जशें पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आमचेय मदें जे यादनीक आसात तेय आमच्या इगर्जांनी जेवेतात। जाय त्यांचो उगडास पासून ना, कोणाक खबर ना, तो पाद्री हांगासून येवन गेल्लो, तो आपलें काम केला गेला, आवाज ना आनी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू घडी करूंक ना। थोडे पाद्री आसात जाय त्यो वस्तू करतात, ते गेले पूण आजून पासून तांचो लोक उगडास करता। थोडे पाद्री घोडे हेय भाशेन आसात जांचे जें कितें ते करताले, जें कितें ते उलयताले ते लोकांक तितलें मान्य जावंक ना। आजून पासून लोक घोडी तांचेर आड उलयता, आजून पासून थोड्यांक तांचो राग आसा, तेय गेले। आमचे पवित्र सभेन लोकूय आसा जे कोण बरें केलां पवित्र सभे पासत आयज पासून उगडास करतात। हे पवित्र सभेन हे आमचे फिरगोजेन हे उमकी वस्त आसा ती ह्या मनशान केल्ली। हे आमचे फिरगोजेन एक उमको मनीस ह्याच जाग्यार बसून काय बरीं गायनां गायतालो, काय बरें वाजप करतालो। वेगवेगळ्यो वस्तू आसात ज्यो आमी ह्या आयज आमच्या सोंपून गेल्ल्यांचो उगडास करता, जावं लोकां मदें, गृहस्थी लोकां मदें वो माखलेले यादनिकां मदें। जाल्यार आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आयच्या पयल्या शुक्राराक, पवित्र सभेची वांगडी कशी, आमी कसलीं फळां दिल्या पवित्र सभेन, आमी फळां दिवपाक आमकां जण एकल्याक जेजून धाडल्या, आज्ञा दिल्ली आसा। तुमच्या जिवितान फळां दिवंक तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात। हीं उतरां जेजून आमचे सवे म्हणलेलीं आसात। आनी हीं फळां आमी दिवचे पासत दाख वेलीक आमी लागून चिटकून रावलेल्या भाशेन जेजू आमची दाख वेल आनी आमी ताका चिटकून रावता तेन्ना बरीं फळां दिवंक पावतले म्हूण आमकां सांगलेलें आसा।
फळां जायतीं आसात. खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याची 12 फळां आसात. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत हातूंतलीं खंयचीं फळां आमी आजून पासून दिल्यात? कितलो मोग, कितलें बरेंपण, कितलें बोगसणें आयज आमी दुसऱ्या सवें दाखयिल्लें आसा हें आमी जण एकल्यान आयज चिंतपाक जाय, पळोवपाक जाय. याज्ञिकांनी तशेंच लोकांन आयज आमच्या वेव्हारांत आमी कशे भाशेन वागता एकामेका लागीं. फाटीं जें आमचे गोंयचे एके फिरगोजेन घडलें 2 दीस आदीं एका पादविकाराच्या ट्रान्सफराचेर धरून आनी पादकुराच्या ट्रान्सफराचेर धरून घडये सगल्यो वस्तू आमकां खबर ना, पूण जो हंगामा आनी जो तमाशा जालो पवित्र सभेक एक वायट नांव दिवन गेलो. थोड्यांनी सेलेब्रेट केलें, थोड्यांनी ताळयो मारल्यो, पवित्र सभेचे लोजेक ताळयो मारल्यो. जें कितें मिडियाचेर आयलें वेगवेगळ्यांनी वेगवेगळे तरेन ताचेर उलयलें. थोड्यांनी म्हणलें जे भाशेन जेजूक ताका खुर्सार मार म्हणलेलें तें आयज ह्या लोकांनी केलें, लॉस जाली. थोड्यांनी आनीक वेगवेगळे तरेचे भाशेन आनीक जायते कमेंट्स केले. कोणाची चूक आनी कोणाची चूक न्हू हें गरजेचें न्हू, पूण पवित्र सभेक हे घडणेन कसलें नांव दिलें, कसलीं फळां आमचे पवित्र सभेची दाखयलीं हें आमकां नियाळपाक आयज ही वाचपां उलो मारता. जरी तर आमी आमच्या जिवितांत क्रिस्ती फळां दिना जाल्यार कितें जातलें आनी कितें जाता तेंय आमकां दिसती पडलां. जेजून शिराप घालप म्हणल्यार हें आमी चिंतूंकूच जायना. देव शिराप घालिना आनी जेजू देवाचो पूत तो शिराप घालूंकूच शकना. पूण ह्या झाडाचेर, आंजिराच्या झाडाचेर जेजून शिराप घातलो आनी ताचो फोडूय आमकां दिसती पडलो. दुसऱ्या दिसाक त्या वाटेन वेता आसतना तें झाड वयर पानांक तावन खाला मुळाक पासून सुकून गेलें, मेलें. आदल्या दिसाक तें सगलें पानांनी मातलोलें, बरो जीव आसलो, फकत नासलें तें फळ. पवित्र पुस्तक आमकां हेंय सांगता तो आंजिराचो काळ न्हय आसलो. म्हणटच खरेपणी हें झाड जें पानान मातलोलें ताका फळां जावपाक नाका आसलीं. तरूय आसतना त्या झाडाक आपणाक फळ मेळूंक ना देखून जेजून ताचेर शिराप घातलो. आयकूंक आठवेंच दिसता, वाचूंक आठवेंच दिसता, अजापशें दिसता. पूण भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिविताचीं फळां असलीं ताका सिजन लागना. क्रिस्ती जिविताचीं फळां दिसाच्या दिसाक, सदांच्या सदांच. क्रिस्ती जिविताचीं फळां आयज जालीं आनी मागीर कांयच ना तें न्हू. आनी क्रिस्ती जिविताचीं फळां असलीं न्हू तुवें कितें केलां तें लोक मागीर याद काडटलो, तुजो स्टॅच्यू बांदून दवरतले. असलीं क्रिस्ती जिविताचीं फळां न्हय. पूण क्रिस्ती जिविताचीं फळां दिसाच्या दिसाक आमकां दिसती पडूंक जाय. एकामेका सवें, दुसऱ्या सवें. जी कोण जेजूक ओळखतात आनी जेजूक मानून घेतला तांचे सवें आमचे वागणुकेंतल्यान हीं फळां आमकां दिसूंक जाय. जे कोणें जेजूक आजून मानून घेवंक ना, जेजूची खबर घडये आयकल्या, जायतो लोक आसा हे भाशेन. आमची जायतीं हिंदू भाव भयणां आमच्या फिरगोजांनी येतात. ह्या दिसांनी सांत आंतोनीची नोवेनां चलतात. जायतीं हिंदू भाव भयणां सांत आंतोनीक मानतात आनी ताच्या पांयांशी येतात, जेजूक विस्वास दवरतात. जाल्यार आयज आमचीं फळां असल्या लोकांक दिसती पडूंक जाय जेजूक खरेपणी मानून घेवपाक. आयज काल असले आसात जे मानून घेनात आनी आड वेतात पवित्र सभेचेर आनी पवित्र सभेच्या वावराचेर. आयज आमच्या जिविताचीं फळां, जें कितें आमी करता आनी जें कितें आमी दाखयता, जी गोवाय आमी दिता ती असल्या मनशांक जे कोण पवित्र सभा मानून घेनात, पवित्र सभेचेर आड वेतात, जेजूची शिकवण पयस करतात, धुमाळो दितात, तसल्यांकूय एक देख जावपाक जाय की खरेंच हो जेजूचो जमो. जेजूचीं फळां आनी देवाचीं देवीक फळां ती दाखयतात हें दिसूंक जाय. पूण जरी तर आमच्यान जायना तें करूंक जाल्यार हे शिराप सुकून वेचे आमचे दीस येतले. आनी जीं कोण फळां दितात तसल्यांक ही पवित्र सभा मेळटली. जीं घोडे भितर नात, भायर आसात, तांकां देव भितर हाडटलो. कित्याक पवित्र सभा घट उरपाक आमची गरज आसा खरी. तुका आमची गरज हें गीत आमी गायता, जेजू सोडवणारा
पूण जरी तर हे देवाचे गरजेक आमी आमचो सांगात दिना जाल्यार आमी भायर पडटा, आमी आमकांच भायर उडयता, आमी सुकललीं जाता. तर ही पवित्र सभेक सदांच जिवी उरोंक, ही पवित्र सभा सदांच गोवाय दितली उरपाक आमकां साक्रामेंत दिल्ले आसात. चुकतात तेन्ना बोगसणे मागूंक आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत दिल्लो आसा. पिडेन पडटात तेन्ना पिडेस्तांची मागणी आमकां दवरलेली आसा. पातोक आमचें धुवन काडून आमकां नव्या जिविताक पावोवपाक, आमकां आमची क्रिस्ती जिविताची वाड जावपाक क्रिस्माचो साक्रामेंत दवरलेलो आसा. आमी सदांच भरोन उरूंक आनी आमचें जिवीत सदांच जिवें उरूंक आमकां पवित्र मिसाची भेट दवरलेली आसा. जेजूचें जेवण आमकां दिसाच्या दिसाक मेळटा. आमचें जिवीत जावं आमचें लग्नीक जिवीत वो आमचें याज्ञिकी जिवीत वो देवान आमकां विचून काडल्यान देखून हें देवीक जिवीत जावंक आमकां साक्रामेंत दिल्लें आसा. तर हातूंतल्यान आमची पवित्र सभा फकत पानांनी मातलोली न्हू, पूण जीं कोण हे भाशेन मातल्यात आनी हे संस्कार जांकां दिल्यात तांणी आपल्या जिवितांतल्यान फळांनी भरलेली पवित्र सभा जावंक आमकां आपयल्या. जण एकल्याक आमकां प्रश्न, म्हज्या जिविताची फळां कितें? म्हज्या जिविताची क्रिस्ती फळां कितें? आनी जरी तर म्हज्या जिविताची क्रिस्ती फळां ना, सुकला हांव, जिवो आसा हांव, जिवो जावंक तयार आसा हांव, आनी जें कितें चुकीचें आसा आनी म्हजी पवित्र सभा मारून उडयता तें म्हज्या जिवितांतलें काडून उडोवंक आनी जें कितें सारकें आसा, सोत आसा ताचे प्रमाणें चलूंक, आनी जो जागो म्हाका दिल्लो आसा पवित्र सभेन तोच घेवन हांवें फुडें वचूंक हांव तयार आसा काय? हे पवित्र मिसाचे भेटीन हेंच आमचें अर्पण करुया, होच आमचो निच्यो जेजूक दिवया. पवित्र सभेचे वांगडी आमी आनी पवित्र सभेचे वांगडी कशे क्रिस्ती फळां दिवंक आमकां आपयल्यात. सुकलेलीं झाडांनूय पूण फळां दिवपी झाडां आमी जावंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.